नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा या कार्यावळीत तुमकां येवकार. ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता अमेया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज. आणि आज आमी पावल्या फोंड्या मतदारसंघात. फोंड्या शहर आणि त्याचे सरभोंवतणीचे गांव अशें धरून हो एक फोंड्या तालुको आणि त्या फोंड्या तालुक्यांतलो हो फोंडा मतदारसंघ फोंड्या कलेक आणि संस्कृती खातीर चड फामाद. अंत्रुज महाल म्हणटात, अंत्रुज गुडयो जाता हांगा. आणि त्या अशा मतदारसंघात 2012 वर्सा एकूण वोटर आशिल्ले 28,594. तातल्या 23,230 लोकांनी मतदान केल्ले आणि 81.24% मतदान जाल्ले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा वतीन लहू मामलेदार 12,662 मतां घेवन 54.51% मतां मेळोवन जैतिवंत जाल्लो. ताचे फाटोफाट दुसऱ्या सुवातेर उपजैतिवंत म्हणजे रनर अप काँग्रेसीचो रवी नायक 9,472 मतां घेतलेली. 40.77% मतां ताका मेळ्ळी. मागीर आनी सय्यद इम्तियाज, ऑल इंडिया ट्रेड काँग्रेस, गितेश नायक, UGDP, मोहन नायक इंडिपेंडंट, वैभव मराठे SP आणि जॉन मास्कनस इंडिपेंडंट अशा हांच्यांनी 500, 200 अशी मतां घेवन वेंचणूक लडिल्ली. लहू मामलेदार 3,190 मतांच्या फरकान जिखिल्लो. 1987 जेन्ना गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना 30 मतदारसंघांचे 40 मतदारसंघ जाले. आणि तेन्नाच्यान जाल्ल्या वेंचणुकाचेर जर आमी लक्ष मारीत जाल्यार 1989 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो शिवदास वेरेकार हांगासून निवडून आयिल्लो. ताका 6,212 मतां मेळिल्लीं. आणि मोहन नायक काँग्रेसीचो ताका 4,267 मतां मेळिल्लीं. 5 वर्सांनी फुडल्या 1994 परतूनय शिवदास वेरेकार MGचो 6,931 मतां मेळोवन जिखलेलो. ताचे फाटोफाट जोईल दागियर आशिल्लो 4,953 मतां घेवन 1,978 मतांच्या फरकान वेरेकार जिखलेलो. मागीर 1999, 2002 आणि 2007 ही 3 वेंचणुको रवी नायक जिखलो काँग्रेसी वतीन. 99 रवी नायकान 9,349 मतां घेतली. ताच्या अगेन्स्ट यशवंत खेडेकार भाजपाचो 5,313 मतां घेतिल्ली आणि रवी नायक 4,036 मतांच्या फरकान जिखिल्लो. 2002 रवी नायक काँग्रेसी वतीन परतो 10,745 आणि ताच्या विरुद्ध रावल्लो भाजपाचो श्रीपाद नायक 9,425 मतां मेळिल्लीं. फरक आशिल्लो मतांचो 1,320. आणि 2007 रवी नायकान घेतिल्ली 9,772 आणि लहू मामलेदारान घेतिल्ली MG वतीन 8,316 आणि तेन्ना रवी नायक 1,456 मतांच्या फरकान जिखून आयिल्लो. सो आमी पळयला की गोंय राज्य दर्जो मेळटकूच 2 वेंचणुको MGचे उमेदवारान जिखिल्ल्यो 89 आणि 94. ताजे उपरांत 3 वेंचणुको 99, 2002, 2007 काँग्रेसीन जिखलो आणि रवी नायक जिखतालो 3 फावटी. आणि फाटले इलेक्शन 5 वर्सां पयलींचे म्हणजे 4.5 वर्सां पयलींचे जे जाल्ले ते 2012 लहू मामलेकार हांगा निवडून आयला. लहू मामलेदार हो MG पक्षाचो. सो परतूनय ह्या मतदारसंघात MGन आपलो ताबो परतो मेळयलो. आयज आमी हांगा कांय ह्या मतदारसंघांतल्या मतदारां फुडल्यान आसात आणि घेतले आमी आढावो की तांच्यो कितें इच्छा आशिल्ल्यो, कितें अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो पुराय जाल्या वो ना. आणि जर वेळ मेळटा जाल्यार आमी पळयतले की तांकां फुडलो प्रतिनिधी आपलो कसो जाय आसतलो. हांव विराज सप्रे, एक सोशल वर्कर तेन्ना उलयता की गेली 4.5 वर्सां आमी पळयता की फोंड्यांची उदरगत जावपा जाय आशिल्ली ती ज्या नेटान जावं जाय आशिल्ली ती जाली ना. मेन मुद्दो आसा म्हजो ID हॉस्पिटलाचो. वो सगळ्यांक लागता फ्रॉम द गरिबां पासून वयर पर्यंत. तर तातूंत ज्यो फॅसिलिटीज जाय आशिल्ल्यो त्यो थंय हाडपाक ते कमी पडले. मेन म्हटल्यार ऑर्थोपेडीक डॉक्टर थंय ना, CT स्कॅन ना. बारीक बारीक कामाक डायरेक्ट बांबोळे आमकां ते रिकमेंड करता, डायरेक्ट GMC. आणि पर्याय ना तांचे कडेन. ते येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां. ताजेर कितें तरी एक जावपा जाय आशिल्लें, प्लॅनिंग जावं आशिल्लें. गरिबांक थंय फायदो मेळपा जाय आशिल्लो. ज्यो टॅबलेट्स आसा त्यो थंय मेळनात. ते डायरेक्ट भायल्यान बरोवन घेता. एक्सरे आसता जावं ब्लड रिपोर्ट्स आसता. चडशे ब्लड रिपोर्ट्स थंय जायना. हांव स्वता काल सुद्दां आशिल्लो पण जायना. ते म्हणटा भायर करून घे. हें कित्याक? तर हो एक मेन प्रश्न आशिल्लो. येदें व्हडलें हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट आहा तें डिस्ट्रिक्ट जावचें आनी तेजो सगळ्यांक गोरगरिबांक ताजो फायदो जावचो. प्रत्येकाक GMC वचपाक परवडना. आनी प्रत्येक फावटी 108 मेळना
तेन्ना खंयच्यान अरेंजमेंट करून आमकां वचचें पडटा, जावं खंयच्यो पार्ट्यो आसा रातच्यो तांचे तरी आमकां एम्ब्युलन्स घेवचे पडटा आनी धांवचें पडटा. तर हें जावचें न्ही. आनी जो आतां कोणी नवो आमदार येता ताणें हें तरी करचें, पयलें कार्य करचें तें ID हॉस्पिटलाची सुदारणा करची. तर कमिटी काडिल्ली आसा, पण त्या कमिटीची फक्त 4 वर्सान एकदाच मिटींग जाल्ली आसा. हें म्हाका हांसपाक येता. त्यो मिटींग म्हयन्याक तरी जावची आशिल्ली ना, 6 म्हयन्यान तरी जावची आशिल्ली आनी ताचो एक नियाळ घेवचो आशिल्लो बाबा कितें जाय हांगा. कोण कोण आसा कमिटीचेर म्हाका दिसता चेअरमॅन जावन आसा बाब सुनील देसाय, तशेंच कांय कावन्सिलरूय ताचेर आसा. हांवें नांवां वाचिल्लीं ताचेर वाचल्यां. आनी मेन मुद्दो आसा ID हॉस्पिटलान ज्यो बॅडी आसा त्यो 5 बॅडीक 1 फॅन आसा, सिलींग फॅन. दीस इज अ कंप्लीट इनजस्टीस. हांव थंय रावन पळयलो, मागीर पेशंटान रावलो की थंय रावपाक जायना. गरमेन तर इतलो उकाडो आसता की 5 बॅडीक इमॅजीन ओन्ली 1 सिलींग फॅन. आनी लोक, म्हजे कडेन फोटो आसा, हांवें वेस्पेर घातल्या, लोक घरा कडल्यान सिलींग फॅन ते आमचे पेडेस्ट्रल फॅन घेवन येता. कित्याक सोंसपाक जायना ही गरमी. हें कित्याक? तुमचे कडेन प्रॉपर मॅनेजमेंट कित्याक जालें ना? हें हॉस्पिटल बांदचे पयलीं म्हाका दिसता सगळें एक जावचें बाबा इतलो हें जावचो. थंय म्हाका दिसता हें आनी एक कितें तरी करता बॉडी हेजी. ताजे येदोसो रूम, तातूंत 2 दोतोर, थंयच पेशंट, थंयच तें स्कॅनिंग करता. कित्याक? स्पेस कित्याक युटिलायज केलो ना? येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा, यू शूड हॅव युटिलायज द स्पेस. ताका खूब मार्जीन आशिल्लें, तुमकां कितेंय करपाक जाता हॉस्पिटलाचें, पण कांय केलें ना. घाई गडबडीत फक्त उद्घाटन करपा खातीर, हें उद्घाटन करपाक, नांव येवपाक, तें कोनशिला येवपा खातीर उद्घाटन केलें. हो म्हजो मेन मुद्दो आसा. विराज सप्रे बाबान ID हॉस्पिटलाची दुर्दशा म्हणना हांव, पूण एक गंभीर स्थिती लोकांच्या नजरे मुखार हाडल्या. आनी भलायकी क्षेत्रांत हांगाचो प्रतिनिधी जावं हें सरकार फोंड्या तालुक्या पुरतें जावं फोंड्या मतदारसंघा पुरतें जें हॉस्पिटल हें गरज आसा ताजें कांय लक्षांत घेना अशें दिसून आयलां. फिरोज खान, प्रेसिडेंट पोंडा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. ट्रांसपोर्ट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाता है. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज़ द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी. हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, कई सालों से सरकारों को निवेदन दे रहे हैं कि गोवा के बारिक जैसे राज्य में एक ट्रांसपोर्ट हब, ट्रांसपोर्ट नगर किया जाए. फोंडा ये गोवा का सबसे सेंट्रल लोकेटेड प्लेस है. इसके वजह से हम ये चाहते थे कि ट्रांसपोर्ट नगर गोवा का ये फोंडा तालुका में बनाया जाए, क्योंकि फोंडा में आज करीबन 350 ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड हैं जो देश की सेवाओं के लिए माल यहाँ से भारत के विभिन्न हिस्सों में जाता है. राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, यहाँ तक विदेशों तक जाता है माल एक्सपोर्ट होकर. मुझे अफसोस लग रहा है कि एक बारीक राज्य होने के बावजूद यहाँ के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो होके चले गए, जो भारत के कई देश में इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने भी इतना गंभीर इशू नहीं लिया कि गोवा के राज्य में ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए. ये ट्रांसपोर्ट नगर बनता है तो क्या सुविधाएं उसमें होगी? उसमें सुविधा ये होनी चाहिए कि जब भी गाड़ी भारत के विभिन्न राज्य से आती है, राजस्थान से हो या गुजरात से हो या महाराष्ट्र से हो या कर्नाटक से हो, उनको रास्ते में एक तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ना ही तो उनके लिए पार्किंग फैसिलिटीज़ होती है, ना ही तो उनके लिए सुलभ शौचालय होता है, ना ही तो उनको सरकार के तरफ से कोई सुविधाएं होती हैं. इतना ही होता है कि बस कहाँ देखो वहाँ पे या तो RTO रुका देती है या तो ट्रैफिक पुलिस रुका देती है. तो आपका मतलब जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं है? वो भी नहीं है. जब ड्राइवर अपने घर से निकलता है, 1.5 महीने के बाद वो अपने घर बीवी बच्चों के पास में पहुंचता है. जब वो बीवी बच्चों के पास में पहुंचता है तो उसके जेब में 100 नहीं 150 रुपये भी नहीं रहते, क्योंकि रास्तों में ये ट्रैफिक और RTO, सेल टैक्स, एक्साइज, इन्हीं को पेट भरवा के, इन्हीं का पेट भरवा के वो बेचारा खाली पेट चला जाता है. वो क्या कर रहा है? वो देश की सेवा ही तो कर रहा है 1.5 2 महीने छोड़ के.
रास्ते में कभी उसका बच्चा एक्सपायर्ड हो जाता है, उसको खबर आ जाती है, कभी बीवी एक्सपायर्ड हो जाती है, लेकिन देश की सेवा में लगा है। ये बात जरूरी है कि वो तनख्वाह लेता है मालिक से, लेकिन रास्ते में जो तकलीफ हो रही है उसको ट्रैफिक पुलिस से, आरटीओ से या सरकारी यंत्र से, जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारत भ्रष्टाचार के और इतना बड़ा हुआ है कि शायद दुनिया के सभी देशों में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भारत में जो करप्शन हो रहा है ये शायद दुनिया में किसी देश में नहीं होता रहेगा। ये बहुत अफसोसजनक बात है। भारत एक जाना माना बहुत रिच डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत जैसा देश दुनिया में कहीं भी नहीं है। फिरोज खानानी एक पयलेच फावट आमकां आयकूंक आयल्या अशी स्थिती दाखयल्या की ट्रान्सपोर्टर क्षेत्रांत जे आता फोंड्या तालुक्या कुशीक खुबश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसात, मडकय आसा, बेतोरा आसा, कुणय आसा, आनी जश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा तशी वेगवेगळी आस्थापनाय फोंड्या आसा। आनी ह्या सगळ्या हांगा बाकीच्या गोंयच्या वाठारांनी सुद्दां जो माल हाडपाचो व्हरपाचो आसता तो पावोवपाच्या कामाच्या वेळार ज्यो मुळाव्यो साधन सुविधा जाय त्यो ना अशी खंत ताणें उक्तायल्या आनी एक हो खरोच वेगळोच मुद्दो आमच्या मुखार आयला। हांव अनिल नायक, समाजसेवक। फोंडा हें सांस्कृतीक कलाभुमीचें प्रतीक आसा। तेन्ना फाटल्या गोवोरमेंटान राजीव गांधी कला मंदिर प्रोजेक्ट तो मोडून घातलेलो, तेन्ना ह्या गोवोरमेंटान तो हे 6 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जालो। तेन्ना खूब जाण कलाकार हांगा तळमळटाले की तांकां खंयच तांकां हें करपाक मेळनाशिल्लें, कला सादर करपाक मेळनाशिल्ली। ही एक खूब गोवोरमेंटाची बरी गोश्ट आसा। तशेंच काशीमठार ग्रावंड केलो, ग्रावंडाचे खूब त्रास जाताले। थंय लोकांक एक एक्सरसायज करपा खातीर वॉकिंग ट्रॅक केलो, फुटबॉल खेळपाक मेळनाशिल्लें तेन्ना लोक फुटबॉल खेळटा। अशे खूब प्रोजेक्ट फाटले हितून गोवोरमेंटान ते मोडलेले ते आज जाल्ले आसा। तशेंच ID हॉस्पिटल तें आतां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाल्लें आसा, तें 4 वर्सां पयलीं जाल्लें आसा। तितून मातशे डॉक्टर कमी पडटाले, आतां मातशे हळू ते येवपाक लागल्या। तेन्ना फुडें ती गोवोरमेंटान तेजी बरी सुदारणा करची। लोकांक खूब त्रास जाता ते मातशे त्रास जावपाक जायना। आनी तिसरी गजाल म्हणजे सिवरेज प्लांट आसा। ह्या गोवोरमेंटान सिवरेज प्लांट घातला तेन्ना खुबशी हळशीक रस्त्यार दिसताली ती आतां कमी जाल्ली आसा। हो सिवरेज प्लांट जातकीर हांगा एक वेगळेंशें फोंड्यान एक वेगळेंशें सुशोभीकरण दिसतलें। लोकांक त्रास आसा ते कंप्लीट नश्ट जातले। हांव सुदेश नार्वेकर, समाजसेवक। म्हाका दिसता फोंड्याच्या बाबतीन जर उलोवपाचें जालें जाल्यार फोंड्यान खुबशे क्रिडा प्रेमी आसा। पण फोंड्या जर पळयलो जाल्यार एकूच आमचे कडेन पयलीं जो ग्रावंड आशिल्लो तो म्हणजे फाटले वेळा जे जाला एक बस स्टँड केलो गेलो आनी ताज्या नंतर हो आमचे फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केलो गेलो। तेतून फक्त एक क्रिकेट खेळण्या पुरतेच मर्यादीत तो एक ग्रावंड पयलीं केलो गेलो अशें म्हटलेलें। पण तेज्या नंतर अशें जालें की थंय जर खरोच जर क्रिकेट खेळपी आसा जाल्यार जर बऱ्यो जर टिमी भायल्यो आयल्यो आनी जर थंय आमी एक बरो टुर्नामेंट दवरले जाल्यार थंय जी पीच आसा ती खरेंच त्या जे प्लेयर येतले ते खेळपाक थंय पावतले काय कितें हे हाजेर एक त्या वेळार विचार करचो पडलो। पण म्हाका दिसता त्या दृश्टीन थंय क्रिकेट खेळटा कोचिंग ओके फॉरगेट कोचिंग आमी म्हणटा कोचिंग थंय एका कडेक एक जो गव्हर्मेंट एक कोच आसा तो दिता वेवस्थीत। पण तेज्या बरोबर जे फुटबॉल जे कोचिंग दिवपा जाय ते त्याच ग्रावंडार सद्या जाता। पण आमी फोंड्याच्या लोकांनी एक अशें प्रपोज केल्लें की फोंड्या खातीर जो डेरी कडेन जो ग्रावंड आसा तो ऑलरेडी एक्वायर करचो अशें एक फोंड्या क्रिडा प्रेमींनी एक लेटर दिल्लें, एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें गव्हर्मेंटाक। मग त्याचेर आज टील डेट 4.5 वर्सां जालीं तरी तेचेर कांयच विचार जालो ना।
आमी म्हाका दिसता गेल्या मे म्हयन्यान थंयच एक ल्हान भुरग्यां खातीर एक क्रिकेट कोचिंग कॅम्प घेतलेलो, पण त्या वेळार खुबशे क्रीडा प्रेमी आमकां एप्रोच जाले. आतां तुमी म्हणलें भुरग्यां खातीर क्रिकेट कोचिंग जर कॅम्प घेतला जाल्यार फुडें हाजें कितें? जर इंडोर आतां पावसान जर थंय कोचिंग दितलो कोणी एक जर कोच आसा आनी हाडलो भायल्यान अशें समजा आमी, जाल्यार भुरग्यांक कोचिंग दितलो जाल्यार थंय पावसान शक्य ना. कारण कित्याक ते सगळो ग्रावंड आसा तो व्हेड जाता आनी थंय चिकोल जाता त्या ग्रावंडार. आनी त्या ग्रावंडार जे फुटबॉल जे खेळटा त्यामुळे त्या ग्रावंडार क्रिकेट खेळणें हें खंयच्याच म्हाका दिसता फुडें जर हांगा जो कुट्टी मैदान जें आसा डेरीचें तें जर एक्वायर केलें ना आनी जर हीच परिस्थिती जर फोंड्या उरली जाल्यार म्हाका दिसता जे क्रिकेट प्रेमी जे आसा ते खुबूच हाज्या क्रिकेट हाज्या पासून वंचीत जातले अशें म्हाका तरी दिसता. तो ग्रावंड आसा ताका बाकीचे सुविधा आसा म्हणजे ड्रेसिंग रूम टॉयलेट्स हे ते सगळे आसा. ड्रेसिंग रूम ताका टॉयलेट ह्यो सगळ्यो सुविधा आसा ताका. म्हणजे तातूंत जे बॅडमिंटन एक कोर्ट तेणी केला एक दोन तेंय बरें आसा खरें म्हणजे आतांच्या सरकारान इवन आमदारान प्रपोज केल्लें की तें जावचें म्हणून, पण तें जालें ना एक्चुअली. गौरव कुडचडकर समाजसेवक फोंडा. एकंदरीत जर आतां जी चर्चा चालू आसा ती जर पळयत जाल्यार कांय इश्यूज वेगवेगळ्या लोकांनी आनी आमचे रिस्पेक्टेड सिटीजन्स हांणी प्रश्न मांडल्या, पूण म्हाका अशें दिसता की जें कितें कमतरता तांणी सांगलां, फॉर एग्जाम्पल ट्रान्सपोर्ट हब जावं ID हॉस्पिटल जावं ती सिवरेज जावं कसलो इश्यू जो आतां पळय हायलायट जाला तो इतल्या वर्सां अनएटेंडेड उरल्या. पूण इंग्लिशीन एक म्हण आहा, समथींग इज बेटर दॅन नथींग. बेटर लेट दॅन नेवर. आनी बेटर लेट दॅन नेवर. तेन्ना ह्या जर एक बाबा ह्या 2-3 वर्सांचें जर एक हांव पळयत जाल्यार अशें दिसता की कांय इश्यूज जे कांयच अनएटेंडेड उरिल्ले ताजेर खंय तरी लक्ष केलां. आनी फोंडा हो एकूच तालुका असो आसा जाका आमी अंत्रूज महाल म्हणटात आनी खंयचोच तालुका गोंयांत ना जाका आमी एक वेगळें नांव दिल्लें आहा. फोंडा हो एकूच तालुका जाका आमी कित्याक पोंडा, प्रियोळ, मडकय आनी शिरोडा हे चारूय भाग मेळून हो तालुका एक रिलेटेड भशेन आसा. ते बाकीचे अशें ना, तुमी पणजे तिसवाडी वतकीर पणजे सेपरेट अशें धरतात आनी कुंभारजुवा वेगळें धरतात. पूण फोंडा, मडकय, प्रियोळ, शिरोडा हे कलाकारांक लागून एक ना एक रिलेटेड जाल्लें आहा. आतां फोंडेचो इश्यू समज आमी आतां पार्किंग घेतलो जाल्यार ताजेर एकदम गंभीर इश्यू आहा तो. पूण तुमी जर पळयत जाल्यार एक गजाल तितलीच खरी आहा की 100 कोटी रुपयांचो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅनूय ह्याच 2-3 वर्सांक डिझायन जावन लोकां उक्तावण केल्लें आसा. 18 मार्च 2013 म्हाका याद आसा चीफ मिनिस्टर तेन्नाचे माननीय मनोहर पर्रीकर फोंड्या आयिल्ले आनी तांणी तो प्लॅन लोकां उक्तावण केल्लें. पूण खंय तरी दिसून येता की ताजेर काम जालां आनी आज प्लॅन तरी डिझायन आहा तें सुद्दां नाशिल्लें. ID हॉस्पिटल आमच्या विराज बाबान बरो प्रश्न मांडलो, पूण ID हॉस्पिटल हें जो पळय इश्यू आहा तो इतली वर्सां उरला. आज कितें एटलिस्ट ती बिल्डींग जावन चालू तरी जालां आनी लोकांक मात तरी सेवा मेळटा, कांयच नाशिल्लें तें बरी तरी मेळटा. सिवरेज लोकां आज सिवरेजाची घाण रस्त्यार पसरता. तुमी फोंडेचे कितलेशेच एरियेन आमी वचूं शकता जंय सिवरेजी घाण रस्त्यार तुमकां दिश्टी पडटा. दुयेंसां सायडीच्या लोकांक दिश्टी पडूं शकता. पूण हो इश्यू इतले वर्सां जो चलतालो, आज जर तुमी कुर्टी वचत किंवा जर तुमी सांताक्रूज शांतीनगरान वचत थंय सिवरेजाची नेटवर्क घालपाचें काम 400 कोटी रुपया म्हणून आज काम चालू आसा. सो समथींग इज बेटर दॅन. हांव म्हणना की सगळें तें कंप्लीट जालां, पूण कितें आसा फुडें तें जेन्ना काम सुरू जालें तें पूर्ण जातलेंच. पूण तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार समथींग इज बेटर दॅन नथींग आनी बेटर लेट दॅन नेवर अशे तरेन कांय गजाली आनी गंभीर इश्यू जे इतले वर्सां एटेंड जावपा जाय आशिल्ले आनी जावना इतले वर्सां ते ह्या कांय वर्सां भितर चालीक लागल्या. आनी त्या बाबतींत हांव मातसो समाधानी म्हाका दिसता. कांय इश्यूज उरल्या, पार्किंग, तुमचें सिवरेज, ह्यो इश्यूज जे आहा ते कंप्लीट जावपाचे उरले, हांव ना म्हणना. पूण ताजेर काम मात तरी चालू जालां आनी बऱ्या प्रमाणान काम चालू जालां. तेंय आमी तितलेंच एक्नॉलेज करपा जाय आनी एप्रिशिएट करपा जाय. कुडचडकर बाळान एक सकारात्मक दृश्टिकोन दवरला आनी फोंड्या मतदारसंघात जे अनएटेंडेड आशिल्ले एटलिस्ट थंय कोणे तरी लक्ष घाला अशें एक पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन दवरला. बरी गजाल. माझे नाव जैतून, हांव शिल्लोनगराक रावता आनी म्हाजी टेलरींग चालू आसता. तरी आसतना हांव टायम काडून हांगा येयला की म्हाका उलोवचें आसा की इतके आमकां फुडें जे मंत्री मेळटा ते बरो मेळूंक जाय. कित्याक हेजे पयलीं जे वोटींग म्हाका बसलेले तेन्ना आमच्या घरा येवन सांगताले आमी ते करतले हे करतले, पण आमचे आयज गटारां ओपन आसा. ताका फातर मागलेले, फातर आजून मेरेन आमकां पावले ना तशें आहा.
आनी प्लस हे कितें आमकां कोर्सी बी पयलीं 6 वर्स पयलीं बी आमी कोर्सी घेताले बायलांक खुबशे शिकले आनी कमयले बी. आतां तसले कोर्सी आमकां खंयच मेळना. आनी प्लस ती कितें आसा पेमेंट आमकां बायलां जोडटाले ते आतां बंद जाले. आनी हे रस्तो पळय थंय चर्चीचे फुडल्यान थंय रस्तो तुटला तो अजून मेरेन रिपेरींग जायना. प्लस हांगा एक खड्डे पडला थंय आमचे कमरेचे प्रॉब्लेम आसा. इस्कूटर घेवन गेले हाल्ले जाल्यार आमचे कमरेचे प्रॉब्लेम आसता ते रस्तो करिना जाल्यार कितें फायदो. तर आमकां असो जाय की आमचे सगळे वेवस्था बरोबर करून घेवंक जाय. आनी हांव हे वर्साक म्हणटा ते टुराक जयपूर दिल्ली बॉम्बे अशें आमकां हे वर्साक बरे फॅसिलिटी मेळ्ळेले आसा. आनी खंय खंय हांव अशें कित्याक लागून हे आमी एक्टिविटीज पयलीं केल्ले आसले 6 वर्स पयलीं म्हणून आमकां हे फुडें फुडें आमकां कोर्सी हे मेळटा टुराक वचपाचें मेळटा. आनी हे टुराचे पयशे आमकां सगळे फ्री आसले. आतां आमी ओन पयशे भरूंक जाय मागीर मेळटा तशें नाका आमकां वयता आसतना सगळे फ्री मेळूंक जाय. म्हाजें नांव आनंद नायक, सोशल वर्कर. फोंड्याचे बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार इतलें दिसता की जे पयलें जितलो डेवलपमेंट फोंड्यान जातालो तितलो दिसना. आनी जशें एक एग्जाम्पल आतां बाब अनिलान सुद्दां म्हणलें की फाटल्या वेळार आमचे ID हॉस्पिटल तेन्ना जावं कलाम मोडून घातलें. हें मोडून घालूं ना. हें जें ID हॉस्पिटल सुद्दां जें पयलीं जें आशिल्लें तें एक बरें सुसज्ज अशें हॉस्पिटल जावचें म्हणून त्या वेळार दिसलें. आनी त्या वेळार बाब रवी नायकान माजी मुख्यमंत्री त्या वेळार तेजो बुनयादी फातर घातलो आनी हॉस्पिटलाचें काम बरें नेटान सुरू जाल्लें तें. मागीर सरकार आयले नंतर दुसरें सरकार चेंज जालें. तेजे उपरांत तें काम दुसरें ज्या निवडून आयले त्या आमदाराचें काम आशिल्लें फुडें व्हरपाचें. तशें त्या संत गतीन काम सुरू जालें. आनी सांगपाचें इतलें म्हणल्यार एक एग्जाम्पल हांव दिवं शकता की त्या वेळार आमचो एक बरो मित्र बाब सालुजी नागेयार हो खडपावना रावपी तो तेन्ना पेडार जालो. आनी ह्या ID हॉस्पिटलाक तेन्ना जवळ जवळ 5 ऑपरेशन आमच्या 5 मॉर्गाचें हें केल्लें आशिल्लें. सो तितून ती जी मॉर्ग आशिल्ली ती वर्कींग कंडिशन आशिल्ल्या कारणान ताका जेन्ना भितर दवरलो मॉर्गान त्या वेळार तो जवळ जवळ 3-4 दीस थंय तेजे पूत भायर आशिल्ल्या कारणान तो भितर उरलो. आनी जेन्ना तेजी बॉडी भायर काडनाका तेणें येदी मोठी फुगलेली आशिल्ली बॉडी. सो इतलें सुद्दां त्या वेळार अशें काम जायनाशिल्लें. कित्याक एक सांगपाचें मुद्दो म्हणल्यार कित्याक अशें जावपाक अशें घडपाक जायनाशिल्लें पूण तें घडलें त्या वेळार. आनी आयज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जशें आज सुदेश सुद्दां उलयला की आयज फोंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भरपूर लोक आज आमी सकाळ फुडें वॉकिंगाक वता जावं धांवपाक लोक आसता. आनी म्हाका तर इतलें सांगन दिसता की इतलीं वर्सां जालीं जो ग्रावंड त्या वेळार जो केल्लो तो तसोच आसा. तेजे उपरांत तेजी डागडुगी अशी कांयच केल्ली ना. कित्याक अभिमानान सांगन दिसता की आमचो एक ग्रूप आसा आमी अंत्रूज रनर्स म्हणून आमी जवळ जवळ 15 ते 20 मॅरेथॉन अटेंड केल्या. हांव स्वता धांवला. हांव जवळ जवळ 15 ते 16 मॅरेथॉन म्हणजे 10 किलोमिटर रनिंग केलां हांवें. जावं ती JRM आसूं जावं ती रामाणी आमची मॅरेथॉन आसूं जावं ती मागीर रोटरी क्लबाची आसूं जावं ते मँगलोर मॅरेथॉन आसूं. मँगलोर सुद्दां आमी आमचो ग्रूप गेला धांवपाक. आमी खंय खंय सगळे कडेन वताले आनी आमकां दिसतालें आमी सकाळ फुडें सगळे 5:30 वरांचेर हांगा एक जाताले ग्रावंडार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर. जर सकाळ फुडें वच जाल्यार काळोख आसतालो थंय आनी ते ग्रावंडार लायटीची फॅसिलिटी मात सुद्दां नाशिल्ली. ह्या लायट नाशिल्ल्या कारणान थंय बारीक बारीक जिवां सुद्दां वयर सरतालीं. हेजो अनुभव आमी घेतलेलो आसा. आनी अजून पर्यंत तेजो लायटीचें काम थंय कांयच जाल्लें ना. तेन्ना म्हाका सुद्दां हांगा दिसता की आमदारान हें काम फुडें सुद्दां जो आमदार आतां आसा ते आमदारान तें फुडें व्हरचें. पूण तसो डेवलॉपमेंटाचें म्हाका तरी दिसना आज फोंड्यान इतलो की डेवलॉपमेंट जाला म्हणून असो दिसना. म्हजें नांव यशवंत खेडेकर. हांव एक समाजसेवक आसा. आज जो प्रश्न उपस्थित जाता ID हॉस्पिटलाचा म्हणा बाकीचो हेजो म्हणा इन प्रोग्रेस आहा. फोंडा इन प्रोग्रेस आसा आनी प्रोग्रेसान म्हळ्यार सरकार वेवस्थीत कामां सगळीं केल्लीं आसा. जेन्ना सरकाराची परिस्थिती जेन्ना बिकट जाली मायनींग बंद जालें जावं अशी परिस्थिती जाल्यो जे 1800 कोटी येता ती येणावळ बंद जाली अशा परिस्थितींत सुद्दां हें सरकार वेवस्थीत चल्लें आनी विकासाच्या बाबतींत विकास हो चल्ला. फोंड्या आज त्या मानान सगळें हें विकासाचें हें बरें आसा. कारण पयलीं कांयच नासलें जे कार पार्किंग जावं हे पेवर्स हे ते कांयच अशें काही कडेन बसयल्ले थोड्या
पयलींचे आमदारान आनी थोड्यांक जाय थंय बसून जाय ताका ना ताका ना अशी परिस्थिती आयली. आजच्या परिस्थितीन समाज सगळे वेवस्थीत सगळे वटेन इल्ले इल्ले धीरे धीरे काम चल्लां आसा. कारण पयलीं म्हळ्यार फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा. आज हांगा खुबश्यो पयलीं समस्या आसल्यो, खुबसो डंपींग जातालो पळय राजीव कला मंदिरा कडेन कोयर, तो आज इल्लो इल्लो पयस गेल्लो आसा. आनी ह्या आमदारान खरोखरच जावं हे सरकारान तेजो बरें हें केल्लें आसा. आतां हे बाकीच्यो गोश्टी हेणी सांगलें की हांगा ट्रॅफीक हें खरोखरच आज ती गरज आसा. जो भायल्यान ज्यो गाडी येता आनी त्यो गाडी येता ते कारण त्या ड्रायव्हर जावं ते कोण आसा ते 15-15 दीस ते गाडयेक चलयले आसा. तांकां हांगा हे तरी इल्ले न्हांवपाक आनी संडासाक जावं बाकीच्यो गोश्टी वचपाक तांकां पर्याय ना तेजे. मात ते रस्त्या कुशीक सगळे हे करता ही घाण ही चालली आसा. सेवरेज सिस्टम ही आसा ही अजून इम्प्लिमेंट जावूं ना, अजून चालू जावं ना. हें जातरी एक थोडे दिसांनी आनी थोडे हेणें जातलें. आनी हे सरकार इल्लें इल्लें करता काम फुडें व्हरत आसा. आमी हें करता कारण आतां हेणें म्हणटा तशें बेटर लेट दॅन नथींग म्हणटा ते भशेन हांगा पयलीं हें कांयच ना. पयलीं आसल्यो थोड्यो हें केल्यो सायबान केल्यो अशें म्हण थोडे लोक पूण म्हाका खबर आसा हांव ताजो विरोधक. तेन्ना इलेक्शन लडयल्लें हांवें, पूण हांगा कांय तशी फॅसिलिटी आतां ज्यो फॅसिलिटी ह्या सरकारान केल्ल्यो आसा पळय न्हू, आतां खंय कमतर आसा. ID हॉस्पिटलांत खरोखरच जो महिलाचो वार्ड आसा थंय 5 जाण बायलांक एक फॅन म्हणजे थंय परिस्थिती तशी खूब आसा. सरकारान बरे भशेन ते हें करप आनी आमी तेजे पसून मांडलेलें आसा की बाबा अशें अशें आसा हे फॅन थंय जाय जावं अशें खूब आसा. आनी खूब कमतरता म्हणजे दोतोरांची आसा. जरी आमी आतां हे सरकारान चालू केलें जाल्यार दोतोर सद्या पयलीं आमकां वेवस्थीत ना. हांगा कितें हें केल्यार ताबडतोब आमकां मडगांव किंवा पणजे वयचें पडटा. तेन्ना सरकाराच्या दृश्टीन हें सद्या तरी आतां जें कितें चल्लां खूब सरकारान खूब फॅसिलिटी दिल्ली आसा, खूब स्किमी दिल्ली आसा. अशें सगळें हें आसतना आतां तरी आसतना कोणी आतां घेवन स्किमी घेवना आनी त्यो सारकें ना हें ना अशें तें हें ना. पूण सरकाराचे येणावळीच्या बाबतींत पसून विचार केलो जायत जाल्यार आज ही बरी आसा. आनी सरकार जावं आमदार आपले कॅपेसिटीन काम करीत आसा आनी बरें आसा. सरकाराचे येणावळ आनी तांची जी एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते समाधानकारक आसा अशें खेडेकार बाबाचें म्हणणें. म्हजें नांव रॉकी डायस आनी हांव कांडेपार गांवचो. जो मेन प्रॉब्लेम आसा आमच्या गांवचो म्हणल्यार ट्रक पार्किंग. आमचो भाव पयलीं उलयला जे ट्रक पार्किंग तेंच्या ट्रकर्सांक जायते डिफिकल्टी जाता म्हूण. हे डिफिकल्टी जाता सारकें म्हूण हांव मानता, पूण सरकारान आयज पासून जे ट्रक भायले स्टेटीन येता तांकां एक टर्मिनस तयार केल्लो ना. टर्मिनस तयार केल्लो ना कारणान जायते प्रॉब्लेम जाता. जे ड्रायव्हर लोक आसा ते एका सुवातेर 10-15 दीस पासून वता. तांकां आयलो काय ना, रिफ्रेश जावपाक न्हांवंक वो टॉयलेटान वचपाक थंयसर सुविधा ना. आतां आमी पळयता आमच्या कांडेपार वाठारांत नियर बाय हॉटेल आमिगोस आनी तेच परी दवळी बायपास जे हायवे जे रोड्स केल्ले आसा सरकारान जे ट्रकवाल्यांनी ऑक्युपाय केल्ले आसा एंड दॅट इज पॉजिंग अ डेंजर फॉर द रोड युजर्स. सांगपाचें म्हणल्यार ट्रक पार्किंग जे जाता जे इंडस्ट्रियलीन वयता जशें करून मडगांव इंडस्ट्रियल इस्टेट जावं बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट वो मडगांव इंडस्ट्रियल इस्टेट, पूण पार्किंग जे करतात ते आमच्या फोंड्या गांवांत. हेंची जी येणावळ आसा ती आमकां कांयच पंचायतीक जावं म्युनिसिपल कावन्सिलाक येना. हो आमी आवाज सरकारा पर्यंत पावयल्लो. इवन सरकारा कडेन आमी जावं आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पंचायती थ्रू अपॉयंटमेंट मागलो. तो आयज पासून आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना हेजे वर विचार करूंक. सो जी ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां आहाय आमचे पंचायत वाठारांत जशें RTI इन्फॉर्मेशना प्रमाणे चडशीं ऑफिसां इल्लिगली चलतात. सो सरकारान हेजेर आजून पासून कांयच विचार करूं ना. ही आजून पासून आसा ती तशीच कित्याक आसची काय म्हूण.